दामबावाल्या सालात देव रामनाथ दामोदर हांका नमन करून स्वामी विवेकानंद जी हांका नमन करून बाप सुब्राय नाईक जे तांचे वंशज बाप प्रदीप नाईक आमच्या मदीं आसात तांच्या ह्या घरात या स्वामी विवेकानंदाच्या पदस्पर्शात पावन जाल्ल्या वास्तूत आणि तांच्या त्या दामोदर सालात येवपाचो म्हाका योग आयलो। स्वामीजींच्या फोटो तांच्यांनी ज्यो ज्यो वस्तू वापरलेल्यो त्यो पळोवपाचो योग आयलो। ह्या कार्यक्रमाक म्हजे बरोबर आमचे माजी आमदार बाब दामू नायक आसात, आमचे मडगांवचे मठ ग्रामस्थ, संस्थेचे अध्यक्ष भाई नायक आणि बाकी सगळे स्वामी विवेकानंदांचे भक्त, स्वामी विवेकानंदांचे बांधपी सगळे जाण हांगासर उपस्थित आसात। हांव खरोखरच खूब खोस भोगता। स्वामी विवेकानंदाचो पयलीच फावटी सरकारान थारायलें की युवा सप्ताह साजरो करपाचो आणि तो युवा सप्ताह साजरो करता आसतना 8 दीस 12 तारखेच्यान आयज 18 तारीख पर्यंत विविध कार्यक्रम स्वामी विवेकानंदाचेर विचार मंथन करपी वेगवेगळी अभियान जाली, सायकल रॅली जाली, ताच्याच बरोबर तांचे विचार सांगपी खातीर संमेलन जाली आणि इवन दो द क्लिनिनेस ड्रायव्ह जालो। हे करता आसतना आमी गोमंतकीय भाग्यवान आसात की आमी म्हणटले की तेन्नाच्या पोर्तुगीज काळात स्वामी विवेकानंद 1892 1893 शिकागो वयच्या पयलीं ते गोंयांत आयले आणि गोंयांत क्रिश्चनिटी धर्म आणि हिंदू धर्म ह्या दोगांयचो अभ्यास करपा खातीर राशोलच्या सेमिनारींत ते कंटिन्युअसली हांगासल्यान थंय वयताले आणि ताजे उपरांत मंगेशी आसतले, कवळे आसतले, म्हाळसा आसतले, ह्या देवस्थान आणि तेन्नाच्या पुजाऱ्यांकूय ते मेळ्ळे आणि तांकां सगळ्यात व्हडलो आधार सपोर्ट हांगा रावपा खातीर ही वास्तू प्रोवायड करून दिली ते बाब सुब्राय नाईक, जे खरोखरूच ते कितले महान आसतले हे आमच्यात दिसून येता की तांच्यांनी केल्लें कार्य जे स्वामी विवेकानंद आणि हिंदू धर्म जतन करपा खातीर हे खरोखरूच तितकेच खूब म्हत्वाचें आसा। हांव म्हाका भाग्यवान समजता की बाब प्रदीप नाईक हांच्या सहकार्यात ह्या वास्तूंत येवपाचो आणि मुख्यमंत्री पदाचेर आसतना येवपाचो योग म्हाका आयलो। बरेच नव्या तरणाट्यांक स्वामी विवेकानंदाचे आदर्श मानपी, स्वामी विवेकानंदाक आदर्श मानतात। आमी बऱ्याचशा जाणांक जे म्हणटा की गोंयांत स्वामी विवेकानंद येवन गेल्या हें खबरूय नाशिल्लें, पण योगायोगान ह्या युवा सप्ताहाच्या निमित्तान सगळ्या गोंयकारांक तरणाट्यांक कळचें की स्वामी विवेकानंद हांगा येवन गेल्या। प्रदीप नाईक हांचे कडेन आमी उलयताले की ही वास्तू भायरसून पळोवपा खातीरय बी लोकांक तेंच्यांनी ही वास्तू तेंच्यांनी आपलो मनोगत व्यक्त केला की गोंय सरकाराची जर इच्छा आसत जाल्यार लोकांक ही वास्तू आमी पळोवपा खातीर उगडी दवरपाची आमची तयारी आसा, जेणे करून ही वास्तू तेंचीच आसतली बट सरकारा कडल्यान सहकार्य ज्या पद्दतीन जाय ते दिवपाची आमची तयारी आसा। तेंच्यांनी ती गेली 130 वर्सां ती वास्तू जतन करून दवरल्या। त्या वास्तूचे तितकेच पावित्र्य राखलां हे खरोखरूच खूब म्हत्वाचें आसता। तेणे वापरलेली प्रत्येक वस्तू जे आतां हांव बारकायेन पळयतालो की पुजेचें साहित्य आसतलें, तांची बसलेली खुर्ची आसतली, तेचे बसलेले सोफा सेट आसतले, थंयसर आशिल्लो रेडिओ आसतलो। 130 वर्सां ती वस्तू तशाच पद्दतीन तांच्या फाटल्यान आसतली महालक्ष्मीची मूर्ती आसतली। ह्या सगळ्या गोष्टीचे पावित्र्य इतली वर्सां तेंचे पिढ्यान पिढ्यो दिस इज अ थर्ड या फोर्थ जनरेशन तेंच्यांनी तितकें मेंटेन केलां। तांकां आमी म्हणना की आमी सरकार कितें व्हडलो सपोर्ट करूं शकता असो, पण नक्कीच तेंच्यांनी जी गजाल तांकां कदाचित सेक्युरिटी आसतलो, थंयसर क्लिनिनेस दवरपा खातीर बाकीचो आसतलो। आमी स्वामी विवेकानंदांचे विचार गोंयांत अजुनूय बी युवकांच्या मदीं फुडें व्हरपा खातीर अजुनूय स्वामी विवेकानंदांचो आदर फुडली कितलीशीच जनरेशन्स ती उरतली आणि तांचे विचार हे कंटिन्युअस ह्या गोमंत भुमीत, ह्या गोंय भुमीत अशाच पद्दतीन रुजोवन दवरपा खातीर, कारण तेजी आयज गरज आसा। आमी पळयता की स्वामी विवेकानंदांचे विचार नवीन तरणाट्यां पर्यंत पावपाक जाय आणि ताकाच लागून आमी युवा सप्ताह मनयलो। आमी थोड्या दिसां भितर मडगांवांतल्यान म्हणजे हांगासर स्वामी विवेकानंद रावून गेला त्या ती स्वामी विवेकानंद केंद्र हे मडगांवांत सुरू जावचें, त्या ती आमी आमच्या मडगांवांतल्या रवींद्र भवनात स्वामी विवेकानंद केंद्र एस्टाब्लीश करतले आणि नक्कीच आमच्या यूथ पॉलिसीच्या अनुसार त्या केंद्राच्या माध्यमांतल्यान स्वामी विवेकानंदांचे विचार पुराय गोंयभर पावोवपा खातीर कंटिन्युअसली वर्सभर वेगवेगळे कार्यक्रमूय बी आयोजन जातले आणि ते मडगांवांत जावचे इतक्याच खातीर कारण स्वामीजी मडगांवांत येवन गेल्ले आणि तांच्यांनी
आपल्या धर्म पताका आसतल्यो युवकांक प्रेरणा दिवपाचें काम आसतलें ह्या मडगांवांतल्यान सुरू केल्लें. ती स्वामी विवेकानंद केंद्राची स्थापना मडगांवांतल्या रवींद्र भवनात आणि स्वामीजी ज्या दामोदर सालांत बाब प्रदीप नायक हांच्या घरात घेवन गेले त्याय वास्तूचे अजूनही जतन करपाक आमच्या कडल्यान कितें लागता ती तांच्यांनी सांगची, ती तांकां मदत करपाक सेक्युरिटी बाकीच्यो गजाली बी सरकार कटिबद्ध आसतलें. तमाम गोंयांतल्या युवकांनी स्वामी विवेकानंदाच्या विवेकानंद सालांत येवन स्वामीजींची भेट घेवची, त्यांचे विचार प्रणाली घेवन फुडें वयचे. निश्चितच गोमंतका खातीर ही अभिमानाची गजाल आसा आणि हांव मुख्यमंत्री म्हणून ह्या पावलो हांगासर ही म्हाज्या खातीर खरोखर भाग्याची गजाल आसा. हांव इतकेंच सांगतलो आणि गोंय सरकारच्या वतीन बा प्रदीप नायक आनी हाची पुराय फॅमिली हांव हेचें खरोखरूच हांव गोंय सरकारच्या वतीनच म्हणना तर हांव केंद्र सरकारच्या वतीनय म्हणटा 130 वर्सां स्वामीजींच्यो यादो जतन करून दवरप आणि परत एकदा देशा खातीर आणि राज्या खातीर इवन दो देशांतलो कोणीय जरी येवन स्वामीजींचे दर्शन हांगासर स्वामीजींचे भक्त म्हणत आसत जाल्यार निश्चितच तांचें दर्शन हांगासर घेवपा खातीर तांचें हें स्वामीजी दामोदर साल स्वामीजींची भक्ती करपा खातीर तांच्यांनी उगडें दवरता म्हटलां. म्हणून खरोखरूच हांव तांचो आभारी आसा आणि निश्चितच पुराय ह्या कार्यात जे स्वामी विवेकानंद आणि स्वामी विवेकानंदाचे विचार फुडें व्हरपा खातीर मडगांवांतले कितलेशेच तरणाटे फुडें येतले अशें म्हाका दिसता. आणि इतक्याचेर हांव परत एकदा प्रदीप नायक आणि ताची पुराय फॅमिली भाई नायक हांगासर आसा ह्या सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता.